नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. झेडपी वेंचणूक जाली, पण म्हाका दिसता वेंचणुकेंतल्यान प्रत्येकाक कितें नाल्यार कितें धडो शिकपाक मेळ्ळो. आनी सगळ्यांत व्हडलें लिसांव म्हाका दिसता लोकांनी दिलां तें काँग्रेसीक. आनी कांय सिनियर काँग्रेसमॅन ह्या सिरियसली ह्या गजालीचेर विचार करून आतां उलोवपाक लागल्यात. तातूंतलेच एक तांची आज फायर ब्रँड प्रेस कॉन्फरन्स जाली. दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन, हू इज जॉयनिंग मी टुडे ऑन दीस शो. फ्रांसीस बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, सिंपल क्वेश्चन, हाऊ डू यू एनालायज these results and why this state of Congress that we are seeing today has happened? That such a thing has happened. But I'm blaming the local leadership for not taking senior people into confidence. They have taken only novices in politics. They have taken them into confidence while doing all this. And most of the senior people, they were left alone. Some of them used to call them their grandfathers and this and that. They don't understand. They are still MLAs. They are still, I am still MP. So the question is, they don't understand that age is only a number. They should understand that we have experience. You cannot run any organization without seniors and juniors. All have to work together if the organization has to succeed. पण म्हाका साधूबाब एक गजाल सांगात, इतली वायट परफॉर्मन्स इन अ झेडपी इलेक्शन, हाजी कारण कितें? तें एकूच की तूं सिनियर्साक कॉन्फिडन्स घेतला म्हण काय आनीक कारण आसात? एक्झॅक्टली. सिनियर्साक कॉन्फिडन्स घेतिल्ली जाल्यार आमी तांकां सिंबॉलाचेर वचपाक दिवपाचें न्ही. कित्याक आमचेच दोदोग तेद्याक जे भायर सरून बसल्यात आनी तांकां बीजेपीन एनकरेज केल्यात इंडिपेंडंट बसपाक. तांकां थोड्यांक पयशे दिल्यात आमचे वोट फोडून ते भाशेन तांचे येवपाक. सो दीस इज द रिजन. सिंबॉलाचेर बसपाचें न्ही अशें कित्याक म्हणटा तुमी? दीस मे बी लुक्ड एट व्हेरी नेगेटीव पर्स्पेक्टीव because you don't have confidence that Congress symbol is not valued today. No, this is a Panchayat election. It is, we never fought on the earlier when we used to win so many. आमकां सिंबॉलाचेर गेल नाही. तेच भाशेन एक पार्टी आमकां सिंबॉलाचेर वचपाक नाकाशी. कित्याक आमचे दोदोग तेच एग्जाम ते जाणूय सरकार करपाची इलेक्शन न्ही म्हूण पंचायताची एक चिंतीत भशेन तूं चिंतीत हांव सारकें रोंग म्हणना, पूण आमची चिंतप आशिल्लें की एका चान्स दिया भुरग्यांक बसपाक. कित्याक आमचेच एक एक कडेन आमचे MLA फुडें पडूंक ना तांकां, कित्याक तांचे दोदोग जावन बसले. जायते फॅक्टर्स आहा. एक गजाल आहा की सादीन बाब, दिस इज नॉट दी ओनली इलेक्शन वेर काँग्रेस हॅज शोड सच अ डिस्माल परफॉर्मन्स. हाजे पयलीं बाय इलेक्शन्स जालीं वेर एक्चुअली द पार्टी हॅड अ शॉट एट पावर एंड द पार्टी ब्लू इट अप. So it is not that this is the first election where party went on a symbol and got decimated. In by-elections also, party went on a symbol and got decimated. So there have been successive elections where party's performance has been bad. See, look here, don't mix up issues. Normally in politics, whenever there is by-election, people vote for the party which has in governance. आमगेले 10 गेले आनी थोडे हडल्यान गेले, पयलीं गेल्ले थोडे. They went to form the government. One thing, people could teach them a lesson, but they wait for the appropriate time. They went in order to get ministries. People think they went because of development. Most of them went for their personal end. Some of them got money, some of them got posts. So people will show them when there is a neutral election. Anywhere you see, normally that is very abnormal situation. When the opposition wins in a by-election, normally people go with the tide. They go with the government.
एक गजाल म्हाका मुद्दम सांगात, कारण आमी हे कन्सिस्टंटली पळयलां इवन इन दीज इलेक्शन्स दॅट काँग्रेस डज सम अरेंजमेंट विथ MGP. What that arrangement is, nobody knows. There is no clarity on that. There is no formal announcement about that arrangement. And this happened at by-elections also. We have seen that ZP elections also. As a senior congressman, do you encourage such kind of systems where there are arrangements and not alliances? I already told you, this time the seniors were not taken into confidence. I can't generalize and tell you this is good and that is wrong. Everything depends on time. When time comes, I will tell you whether this arrangement is good or bad. But right now, I have told you, because they didn't take all the seniors into confidence, even in the thing which you are talking about, all these were not taken into confidence. That's why such a thing has happened. It is unfortunate that such a thing has happened, but it has happened because they didn't apply their mind properly. एक गजाल म्हाका सादीन बाब मुद्दम विचारपाक जाय की देर इज अ ग्रुप विदिन द पार्टी which feels that seniors are a problem and they feel that only new faces, young faces should be encouraged. How do you respond to that? We are not against any organization, including yours. There have to be seniors and juniors. No chief kunai. So in ours also, we want youngsters to come up. When we came up for the first time, we were also very young. There was Angelo, Anand, Narasimha Naik, Magir, Dr. Willi, but we were young. तेजपशी आमकांय भुरगे जाय. पूण फकत भुरग्यांचेर सोडून जायना. अजून पर्यंत तांतलो एकूय शिकूंक ना. So we don't want to make a mess. We want the organization to prosper. And for that, you need seniors and juniors. कळ्ळें मरे? एक गजाल सादीमा मुद्दम दिसता की there is a tussle as far as those who are electable and as far as those who are unelectable. There is a thought process of those who are unelectable in the party. ते एक वेगळी विचार घेवन मुखार वचपाक पळयतात and those who are electable, they are frustrated today. You talk to any person who is electable within Congress, they look frustrated today. तुम्ही जेन्ना आज उलयतात, you won your election, but you also, because you are electable, you feel that frustration. Am I right that somehow all those people within the party, young or old, but who are electable, are facing a certain level of frustration today? I disagree with you. You said electable. I am elected. Yeah, you are. That's what I said. You are elected. You are elected. You can get elected. You have got elected. According to you, they are electable. Only when you are elected, you know that you are elected. Otherwise, everybody thinks it is very easy to win. So, everybody feels that they are electable. Electable. We want people who get elected. You understand? So that is. But is there a frustration like that? Those people. Right. Hold on. Let me finish. In a democracy, a fool, when he is elected, he is a leader. And a wise man, who you, as you say, electable, he is shown me as a fool by getting a defeat. This is politics. I think that. Absolutely. My last प्रश्न सारदीन बाब, what do you think party needs to do now? What are your 3 tips to the party? One thing, first of all, there has to be change in the leadership. Then they have got at the grassroots level, after there is a change, the man who is in charge, he has his own ways of functioning. Right now, they have somebody who has no ways of functioning. That's why you have seen what has happened. So that is the only solution. Yeah, absolutely. Thanks a lot, Sadin Bab, for joining with us. आणि तुमच्या बरोबर उलोवपाक सदा बरें दिसता. उक्त्या काळजान उक्त्या मनान तुम्ही उलयतात. And I think, yes, we all agree that experience and youth should go hand in hand if there needs to be a rationality to anything in life. So thanks a lot for joining with us. Thank you also for giving me this opportunity. Thanks, Sadin Bab. Thanks a lot. हांव ल्हानसो ब्रेक घेता आतां आनी आमी रोखडेच परत येतले.
आमचे बरोबर आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी गोंयभरच्यान बाकीचे रिपोर्टर आसतले आनी एका म्हत्वाच्या इश्यूचेर आमी एनालायज करतले, ती म्हळ्यार जे सगळे आपापलो पक्ष सोडून तो मागीर मोगू आसूं किंवा काँग्रेस आसूं BJP भितर गेल्ले, कोणाक मतदारांनी तारलां आनी कोणाक मतदारांनी डेंजर शिनाल दिलां. खंयच वचनाकात, रोखडेच परत येतात. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. परत एक फावट येवकार तुमकां. आमचे बरोबर आसा आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आयल गो टू लौकीक इन अ वायल. हांव सगळ्यांत पयलीं विक्रमा म्हऱ्या वता, वास्को. विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट? वील लिसन टू दॅट एंड देन वील गो वन बाय वन अक्रॉस गोवा. सर, ऐकून येता न्ही? या सर, एज फार एज ZP इलेक्शन्स आर कन्सर्न्ड, मोर्मुगांव सद्याक वी हॅव म्हणजे आमचे एक अनअपोज्ड आयिल्लो आसा आणि दुसरो जो कॅन्डिडेट आयला इंडिपेंडंट, ही हॅज क्रिएटेड द हायेस्ट मार्जिन. म्हणजे आउट ऑफ 7,900 चिल्लर जे वोट पडिल्ले तातूंत भितर 73% ताका वोट्स मेळ्ळे आणि ही हॅज वन बाय अ मार्जिन ऑफ अराउंड 4,000-5,000 वोट्स तो जिखून आयिल्लो आसा. ही एक गजाल जाली. सर, आता हांगा सद्याक कितें जालां आफ्टर द ZP इलेक्शन्स, because most of the works have been carried out by Congress आणि जे मेन जे BJP चे जावं पंचायत मिनिस्टर जे आसा दे आर बेस्ड इन मोर्मुगांव, NCP चे जे लिडर आसा दे आर बेस्ड इन मोर्मुगांव. सो खंय तरी काँग्रेसा खातीर एक बॅकलॅश स्टेटमेंट हांगा वास्कोच्या ह्या दिसांनी चालू आसा. म्हणजे जेन्ना काल आमी जुजे फिलिप डिसोजा कडेन उलयले, ही हॅज हिट आउट द काँग्रेस आनी तांच्यांनी सांगलां की इफ काँग्रेस कंटिन्यूज की आपुणूच शाणो आणि ओव्हर स्मार्ट एटिट्यूड दाखयत तांकां आनी फ्युचर एम्बेरसमेंट इट इज इन स्टोर फॉर देम. कित्याक तांकां दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन युनायटेड ऑपोजिशन ऑर एलायन्स तांकां करपाची इंटरेस्ट आसना. फॉर एक्झाम्पल बेनावलीन म्हणटा आमचे कॅन्डिडेट आमचो MLA आशिल्लो, आमी कॅन्डिडेट घातिल्ले, काँग्रेसानूय थंय कॅन्डिडेट घातलो, जिखलो थंय बोलतोच आप जिखलो. सो अशें करून काँग्रेस जरी NCP जरी युनायट जायना जाल्यार हो पॉलिटिकल सिनारियो चेंज करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. तांचें हेंय म्हणणें आसा की इतली एजिटेशनां जाली आणि खंय तरी लास्टाक वोट पडटाना सगळे BJPच्या फावरान गेले. सो हे जे लोक आशिल्ले तांकां वेदर दे वर रियली द पीपल हू आर बॉदर्ड अबाउट दी प्रोजेक्ट्स काय तांकां एक प्रोत्साहीत करून एज्युकेशनान पार्टिसिपेट करपाक लायिल्ले, होय एक मोठो प्रश्न तांच्यांनी अशें सांगलां. सांजचे सरकाल एक मोठे फंक्शन जालें दाबोलीन आणि थंय पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो खातीर एक व्हडलें फेलिसिटेशन दवरिल्लें लोकांनी आणि बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स इन द विक्ट्री ऑफ द BJP. थंय तांच्यांनी डायरेक्ट काँग्रेसाची टिका करून तांच्यांनी सांगलां की दीस पीपल आर ओनली पेपर टायगर्स. म्हणजे ते जे तांकां लोकांनी तांकां सारकी बुद्ध शिकयली, because these were the main people who were trying to use the social media to malign the BJP and तांच्यांनी जायते अटेम्प्ट केले. सो तांचें म्हणणें आसा की तांच्यांनी सांगलां की आतां काँग्रेसान जे आसा दे हॅव टू टेक रियल इश्यूज आणि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नॉट ओपोज एव्हरीथिंग. आणि कितें जरी मिस्टेक आसा दे हॅव टू करेक्ट अस. पूण खंय तरी ते बेश्टेच ऑब्जेक्शन काडटा आणि गरजे भायर लोकांक प्रोत्साहीत करता, एज्युकेशन करता. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम आणि द पीपल हॅव शोन देम द रिझल्ट. अशें मोविन गुदिनो म्हणटा. जेन्ना आमी एक सकाळी एक पळयलां सद्याक तरी अशें दिसून येता की जे एज्युकेशनां काँग्रेसान हांगा घेतिल्लीं दे आर बींग टेकन फॉरवर्ड बाय गोवा फॉरवर्ड. आयज सर एक अशें दिसून आयलां की सकाळी जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान गेल्ले तेन्ना संकल्प आमोणकर जे BLA सगळे थंय आयिल्ले आणि जायतो लोक जमिल्लो. पूण एक जेन्ना आमी संकल्प आमोणकराक विचारले ते सांगपाक लागले की काल आमकां डेप्युटी कलेक्टरान एक ऑर्डर काडल्या सेईंग दॅट सगळे BLA हांगा येवपाचे आणि जी पयलीं attempts were made to delete 900 names म्हणजे युजिंग फेक ऑब्जेक्टर्स. तुमकां याद आसतलें सर, मोर्मुगांवांतल्यान एक डेड पर्सनाचें नांव घालून सुद्दां ऑब्जेक्शन रेज केल्लीं, वोटर्स नेम डिलीट करपाचो प्रयत्न जाल्लो. सो खंय तरी ताजें रेक्टिफिकेशन करपाक डेप्युटी कलेक्टरान खंय काल ऑर्डर धाडली काँग्रेस पार्टीक आणि ऑल पार्टी काँग्रेसाक तांकां लेटर धाडलें की तुम्ही आपले BLA घेवन येया. दे वील गो टू द फील्ड अलॉंग विथ द BLOs आणि थंय मागीर जे ऑब्जेक्टर तांचे व्हॅलिडेट म्हणजे क्रिडेन्शियल्स पळयतले आणि जे कोणाची नांवां डिलिशनाक आपयलां ते तांचे चॅकअप करतले. पूण जेन्ना ते आयज सकाळी पावले पळोवंक गेल्यार सर डेप्युटी कलेक्टर नाशिल्लो, ही वॉज ऑन लीव. सो दे वेंट टू द मामलतदार ना म्हणटकर दे कॉल्ड अप द मामलतदार. सो BLOs बी येवंक ना, डेप्युटी कलेक्टर बी
विल गो टू विक्रम इन अ वाइल. पडलं की या whether the विक्रम, authority या विक्रम, गो अहेड. पडलं की whether the authorities are working under the pressure of ministers. मागे सर बाय अबाउट 12:30 एक ऑर्डर आयली की जे बीएलओ मोर्मुगांव आसा ते खंय तरी चेंज जावपाची शक्यता आसा. म्हणजे काल खंय एक ऑल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीची मिटींग आशिल्ली, थंय गोवा फॉरवर्ड हॅज टेकन अप द इश्यू. संकल्प आमोणकर आणि तांच्यांनी ते प्रोड्यूस करून दिलें की फेक ऑब्जेक्टिव्स वर बीइंग युज्ड. आणि जे 29 बीएलओ हांगा आसा तातूंत जे 21 बीएलओ जे आसा दे आर विथ दी पॉवर डिपार्टमेंट, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ते कामाक आले. अँड दे वर एम्प्लॉयड वेन द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक जेन्ना पॉवर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताका ते एम्प्लॉय केल्ले अशें तांच्यांनी आरोप घालतकर इलेक्शन कमिशनरान आयज लेटर धाडला डेप्युटी कलेक्टराक की ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट मेड बाय दुर्गादास कामत ऑफ गोवा फॉरवर्ड along with the Congress, there has to be a chance. You have to check and try reshuffle the BLOs. So खंयतरी आता हांगा दिसून येता की गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस तांची एजेंडा चलता. सो दिस इज द सिच्युएशन इन वास्को. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव वता लौकिका म्हऱ्यांक. आनी इंटरेस्टिंग विशय जो आमी घेतिल्लो तो म्हळ्यार जे बीजेपी भितर गेल्ले काँग्रेसींतल्यान आनी मोगोंतल्यान तांची परिस्थिती कितली जाणांक तारले आनी कितली जाणांक जनतेन मारले. सो हांव सगळ्यांत पयलीं वता लौकीक. क्विकली तुवें जे असेसमेंट केला ताजे वयल्यान कितें दिसता? हू आर दी विनर्स इन टर्म्स ऑफ डिफेक्शन अँड हू आर दी लुजर्स इन टर्म्स ऑफ डिफेक्शन? वास्कोच्या ते हेणी घेतलेले विक्रमान घेतले, हांव साश्टीचे घेता. विवेक फोंडेचे घेतलो. साश्टी भितर जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार राया डॉमिनीक हो थंयचो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जिखून येयल्लो आनी थंय बीजेपीचो इन्फ्लुएन्स, बीजेपीचो वोट बँक आनी ते ताका हेल्प करता. सो लास्ट टायमूय तो जिखून येयल्लो. आमकां मेनली पळोवपाक जाय नुवें जी एरिया आहा ती कंप्लिटली बाबाशनाक लागता आनी बाबाशनाचे सगळे विलेजीस हांगासर येता आनी बाबाशनान खूब हें केले, एफर्ट्स घातले आपलो कॅन्डिडेट जिखून हाडपा. पण हार्डली एक 151 वोटांनी तेजो कॅन्डिडेट पडलो. पण फायनल रिजल्ट तेजो कॅन्डिडेट पडलो. आनी इतले आसतना आम आदमी पार्टी आसली, आम आदमी पार्टीन वोट काडलेले. आम आदमी पार्टीन 1400 सुमार वोट काडले. तरी आसतना तेजो कॅन्डिडेट पडलो जो इंडिपेंडंट आसलो. सो हेजे वयल्यान कळटा की तेजे ग्राउंड मातसो हाल्ला थंय बाबाशनाचो. कोलवाचो कॅन्डिडेट चर्चिलाक लागता. पण थंय उतोड्डा माजोड्डा ही एरिया हेका लागताली, नुवेच्या बाबाशनाक लागताली. तेणी तेका सपोर्ट करून तेंच्या हितूंतल्यान तो कॅन्डिडेट येयलो. पण मेन जो नुवेचो बाबाशनाचो येवपाक जाय आसलो तो बाबाशनाचो थंय तेगेले सगळे फेल केले. वेळीचो कॅन्डिडेट पडलो, तो काँग्रेसीन सीट रिटेन केलो. वेळीचे आमचे फिलीप नेरी रॉड्रिगीज हे बीजेपीन येयले आनी ते आपलो थंय होल्ड दाखोवपाक शकले आनी ते आपलो जागो वाचोवपाक शकले ना. बाणावलेचे एक आमकां वेगळो रिजल्ट पळोवपाक मेळ्ळो. तो बाणावले आपाचो कॅन्डिडेट गोंयान खंयच्या इलेक्शनाक फर्स्ट आपाचो कॅन्डिडेट जिखपी तो आसा. सो थंय काँग्रेस आनी एनसीपी फाटीं ओडून आपाचो कॅन्डिडेट जिखलो. पण हितून कांय हें ना, डिफेक्शन ना. म्हणजे खंय हांगासरलो खंयचो एमएलए बीजेपीन असो रुलींग सायडीन येयल्लो ना. दवर्लीचे म्हणून वेगळे. गिरदोली मेन दुसरो आमचो हें आसलो. गिरदोली क्लाफासाक लागता. क्लाफास डायस जो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन येयल्लो. आनी तेजी जी एरिया आसा तेजे चांदूर बिंदूर सगळे एरिया तेका लागतले आनी 2 गांव तेका बाबू कवळेकाराचे लागतले. हांगा कॅन्डिडेट जिखलो अशें म्हणपाक जाता. जिखलो तेंचो कॅन्डिडेट. पण तेचें जर कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार तो एक थंय आपण सुमार 900,000 भर मत म्हणजे 996 मतां काडले आनी कॅन्डिडेट हाडली 600 कितले मतांनी जिखला. आनी तेजे जर आमी ट्रेंड पळयलो जाल्यार एरिया आसले तेंचे वोटींग म्हणजे बीजेपीक वोटींग कमी जाल्ले. बीजेपीच्या टिकेटाचेर तेंच्यांनी कॅन्डिडेट लडयल्लो. आनी आमकां तेजे इलेक्शना दिसा आमी थंय पळयलें तेन्ना कळ्ळें लास्ट तेन्ना पोस्ट लंच तेन्ना बाबून आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो आपले बाळी थंय लागता, बाळी गांव लागता, थंयच्यो लोकांक सगळ्यांक भायर काडून खूब वोटींग करपाक लागले. वोटींग पर्संटेजूय वाडयली थंयची. त्या खातीर रिजल्टाक आमकां तेजो इफेक्ट कळ्ळो की बाबूचे एरियेंतल्यान खूब लीड दिली. सुमार 1000 मायज लीड दिली ह्या कॅन्डिडेटाक आनी तो कॅन्डिडेट जिखलो. सो आमी म्हणपाक शकता की क्लेफासाची जमीन हे थंय ग्राउंड्स मातशे हाल्लेले आहा. दुसरे कुर्तरी म्हणून काँग्रेसचे आसले थंय कांय डिफेक्शन नासले.
रिप्लेस जातले. 2 जे क्लेफासाक जिखलो कॅन्डिडेट तरी तेका जो वोल्टेज आशिल्लो पयलीं काँग्रेस वोल्टेज उरलेलो ना. दुसरे वेळी डायरेक्ट रिजल्ट सांगता की लोक फिलिपा बरोबर रावले ना, फिलिप नेरी बरोबर आनी नुवें, हे 3 रिजल्टची डिफेक्ट जावन साश्रीचे येयल्ले. डेफिनेटली. तशें जर पळोवपाक गेले ओवरऑल जर पळोवपाक गेलें जाल्यार बाबू कवळेकार हांणी आपली सगळी सिटां रिटेन केली. बाबूश मोन्सेरातान केलें नॉर्थाक, पण त्याच बरोबर पेडण्यां प्रॉब्लेम जालो, थिवी प्रॉब्लेम जालो. सो हांव थंयच्यान पेडण्यां वतां. हय या लोकीक. बरोबर. बाबूचे सांगता बाबूक एक गिरदोरी लागताली. गिरदोरीन तेणी क्लेफास बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखून हाडलो, जो क्लेफास आनी बाबूक लागतालो. दुसरे मागीर बाबूक बारशे लागता डायरेक्ट तेजो कॅन्डिडेट. मागीर खोला लागता. मागीर शेल्डे तेणी आपले जे हे आसले आपले वोटर आसले थंय शिफ्ट करून बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखून हाडलो. बारशांनी स्कॉला तेणी तेजे जे पयलीं काँग्रेसीचेर उबे आसले, म्हणजे तो काँग्रेसीन आसतना काँग्रेसीचे उबे रावले, तेच कॅन्डिडेट परत बीजेपीच्या टिकेटाचेर कॉन्टेस्ट करून जिखून हाडलेले आहा. सो बाबूचो सावथाचो होल्ड कळटा. बाबू कवळेकार, बाबूश मोन्सेरात, दीपक पाऊसकार, विश्वजीत राणे ह्या सगळ्यांनी आपल्या मतदारसंघा भितर इनस्पायट ऑफ डिफेक्शन दे हॅव मॅनेज टू रिटेन देयर होल्ड. आनी जे आसा पेडण्यां जंय सगळ्यांत चड धक्को म्हाका बसलो दिसता थंय या मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें आहा वातावरण आफ्टर दी रिजल्ट्स? म्हाका दिसता कांय प्रमाणाक बाबू आजगांवकारान इनस्पायट ऑफ डिफेक्शन आपलो होल्ड मेंटेन केलो, बट दयानंद सोपटे लुक्स लायक इन अ बीट ऑफ अ ट्रबल. कितें आहा वातावरण? सर, पहिले सांगपाचें म्हटल्यार हरमल मतदारसंघात जो इंडिपेंडन्स जो आयला त्याच्या वांगडा पंच मेंबर जे 9 पंच मेंबर आसले. कोरगांव गांवांत हायेस्ट मत आसा आणि सेकंड हरमल मतदारसंघ. ह्या खातीर तो इंडिपेंडंट आसा त्याच्या खातीर तो निवडून आयला. आणि मोर्जीचे म्हटल्यार सर, मोर्जीन आपान 801 घेतल्या. त्याच्या उपरांत 24 मतान जो सतीश शेटगांवकर जो आसा कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट तो जिखून आयला. हांगा खंय तरी सर आणि जालें कितें सर, जेंच्यांनी एनसीपीन काँग्रेसीक सपोर्ट केलो किंवा आनी कोण तेंच्यांनी लोकां मेरेन पावंक ना आणि उलट तेंकांच मत पडलेले आसा सर. 252 जे एनसीपीसून काँग्रेसीन जे गेल्लेले आसले तांकां मत पडलेले 175 252. आणि धारगळ जे म्हटल्यार सर, धारगळचे जे श्रेय आसा त्या दयानंद सोपटेक हांकां दिवपाक जाय. कारण परस कडेन हे जे गांव आसा बाबू आजगांवकर यांचे एरियेन पडटा थंयसर तांकां खूब कमी मतां पडल्या. खाली 55 मतान जो मनोहर धारगळकर हे बीजेपी कॅन्डिडेट जो निवडून आयला ताका फक्त मेळपाचे म्हटल्यार जे दयानंद सोपटेचे जे मतां आसले तुये पारशे ह्या खातीर खंय तरी मनोहर धारगळकर जिखून आयला. कारण बाबू आजगांवकर यांनी उल्लेख केला की त्याच्या खातीरच खंय तरी. आणि थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव थंयच्यान वता फोंड्या, जे बऱ्योच तुगेली सारकी प्रतिश्ठेची लढती जाल्यो. विवेक, कितें आहा आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर रिजल्ट्स पुणेचें वातावरण? फोंड्या वातावरण म्हणल्यार जे एक्सपेक्टेड आशिल्लो कोटी खांडेपार हितूर बीजेपीक आपलो सीट म्हणल्यार तेका म्हाका दिसता सेकंड नंबराचेर आयला. आनी काँग्रेस सामकीच कमी म्हणल्यार 2000 मतां म्हणल्यार सारकी काडूंक शकले ना. आणि एमजीपीन म्हाका दिसता बरे पद्दतीन. आनी हो जो कॅन्डिडेट आसा एमजीपीचो ताणी हेच्या पयलीं ती माझी सरपंच आशिल्ली आणि पेंडेमीक आशिल्ले कोवीड तेन्ना ही सगळ्यांक पावल्या अशी चर्चा जाता. पण बीजेपी आणि काँग्रेस आनी एक वटेन कालूच एक बातमी आयकूंक गेली की गोवा फॉरवर्डानूय एमजीपीक भितरल्यान सपोर्ट केल्ले म्हणून ती बरखास्त करून तांकां एक्सपेल केला राजेश वेरेकराक. पण म्हाका दिसता अश्यो 2-3 अश्यो भायल्यान ज्यो कार्यकर्त्याची एक टीम करून एमजीपीक सपोर्ट करून हो सीट आयला असो दिसता प्रमोद. त्या पळोवपाक गेल्यार प्रचार तेंचो जबरदस्त चालू आशिल्लो, पण बीजेपी आनी काँग्रेस खंयच अशी चड अशी दिसना आसलेली. दुसरी एक मेजर गजाल सांगता गोवा डेरीची. आयज जे दूद सप्लाय जावपाचे 3 कडे 4 कडेन जावना सप्लाय. काणकोणा, वेर्णा, पणजी आनी बिचोलीम जवळ 28,000 लिटर उरले. 16 ते 17 लाख गोवा डेरीक आयज लॉस जाला. हे 22 टेम्पोवाले आयज येवंक ना सप्लाय करपाक. कारण गोवा डेरीन एक डिसिजन घेवन 2 ऑफिसरांक सस्पेंड केल्या. तांणी जवळ ते पर डे 80 किलोमिटर तांकां वाडोवन दिताले पितुरी करून. इंडिविज्युअल एक्शन जाली तेन्ना हे काही टेम्पोवाले आयज सांगिनासतना येयले ना कामां. पण कांय हरकत ना, चेअरमॅनान आयज दुसऱ्या गाडयांची सोय केल्या. फाल्यांच्यान सगळे कडेन दूद वेवस्थीत सप्लाय जातलें.
प्रमोद. या थँक्स अ लॉट विवेक. म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट गजाल आमी सकाळी सावन ही गजाल ट्रॅक करताले की 4 कडेन गोंयाक मेजर 4 तालुक्यांनी काणकोण, मागीर साश्टी भितर वेर्णा वाठारांक, पणजे आनी दिवचले गोवा डेरीचें दूद पावलें ना. आनी हें म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट एकाच कारणा खातीर आसा, कारण हे जे टेम्पोवाले आसात तांच्या बरोबर फितुरी करून किती तरी पयशांचो घुसपागोंदळ चलतालो म्हणून 2 जाणां सस्पेंड केल्ले, म्हणून हे टेम्पोवाले सप्लाय करपाक आयले नात. ही विवेकाची इन्फॉर्मेशन आहा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल जे आज आयले ना सांगनासतना अकस्मात आनी हो जो प्रॉब्लेम जालो त्या खातीर दुसऱ्या गाडयांची वेवस्था गोवा डेरीन केल्या आनी फाल्यां सावन परत सदचे भशेन दुदाची पुरवण जाग्यार पडटली अशी सद्याक तरी चिन्नां दिसतात. विवेक, थँक्स अ लॉट. मकबूल, क्विकली कितें तरी पॉयंट करपाक सोदता, गो हेड. सर सांगपाचें म्हटल्यार न्ही, जे नवीन वोटर आसले तांकां हे बॅलेट पेपराचे कांयच खबर ना सर. खुबशे न्ही वोटिंग रिजेक्ट जाल्लेले आसात. आणि जे नोटा नसल्या कारणान लोकांनी मुद्दाम डबल टेबल एकाच बॅलेट पेपराचेर सगळे मारून नोटा करून उडयले सर. हे सांगपाचें. म्हाका दिसता गोंयाक खूब कडेन अशी गजाल जाल्या. थँक्स अ लॉट मकबूल. म्हजो वेळ सारको सोंपला. इतल्याचेर थांबतात, कारण ह्यो ज्यो मेजर गजाली आशिल्ल्यो त्यो तुमचे म्हऱ्या पावपा जाय. काँग्रेसीची वयल्यान आमी सुरवात केल्ली, ताजे वयल्यान आमी डिफेक्टरांचेर गेले आनी 3-4 वाठारांतल्या मेजर गोंयच्या झेडपी इलेक्शना उपरांतची असेसमेंट पयली. फाल्यां परां आमी वेगवेगळे वाठार घेवनय असेसमेंट करतले. एकच गजाल इम्पॉर्टंट आसा की हें सगळें चलतना राजकारण आसाच, त्याच बरोबर खंय तरी राज्य आनी राज्याचें हित, म्हाका दिसता ह्यो 2 गजाली दोळ्या मुखार आसप सामकी गरजेच्यो. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. वैत रावात प्रुडंट. नमस्कार.